अंडर 17 वुमन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल फिवर आज खूप तेंगशेर पाविल्लो आसा आणि हेकाच धरून पयले सुवातेर किक ऑफ सेरेमनी 10 तारखेक बरोबर 3:30 वरांचेर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुकी ह्या सोहळ्याचें उद्घाटन जातलें. ह्या प्रमुख आकर्षण अशा कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर उपस्थित आसतले आमचे देशाचे युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीमान अनुरागजी ठाकूर, त्याच प्रमाणे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान कल्याणजी चौबे, त्याच प्रमाणे आमचे गोयचे चीफ सेक्रेटरी श्री पुनीत गोयलजी, बाकीचे सगळे आमचे मंत्री, गोयचे आमदार, ब्युरोक्रेसी आणि वेगळे वेगळे फुटबॉल मळाचेर वावरणारे सगळे जे क्लब्स जे आसात आणि जेंका इन्विटेशन केल्ले आसात. खरें म्हणल्यार हो जो एकंदरीत प्रोग्राम जो आसा तो सगळ्यांक ओपन आसा. जितली कॅपेसिटी मावतली तितले सगळ्यांक आमी एंट्री जितले पावोवपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आसा. उद्देश इतलोच आसा की गोंयान आमची चलये भुरगे जी आसा तांच्यांनी फुटबॉल खेळाचेर मळार मुखार येवचें. ज्या विविध देशांतली जी चलयो आज इंटरनॅशनल फुटबॉल टुर्नामेंटा खातीर खेळटले तांच्या पासून टेक्निकल स्किल्स जे आसात तांच्यो कशी ती खेळटात हेका पळोवन थोडीशी उर्बा, थोडीशी मोटिवेशन आमचे गोंयकार भुरग्यांक मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक अवेरनेस आणि किक ऑफ सेरेमनी आमी आज केल्लो आसा. आमकां खबर आसा की गोंयचे सगळे फुटबॉलपटू जे आसात ते वाड्याच्या एकदम भाटांनी किंवा आंगणांनी खेळून आज खंय तरी देशा खातीर खेळचें हेंच एक स्वप्न आज गोंयच्या सरकारान दवरलेलें आसा. आणि म्हणूनच खेळा मळाचेर जे व्हडलें आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करतात आणि करीत आसात आणि केल्लें आसा ताजो पुरेपूर फायदो आमचे आज युथ्सांनी घेवचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी खूब प्रयत्न करीत आसात. आणि एकंदरीत ह्या किक ऑफ सेरेमनी भितर रंगरंगयाळ्यो सांस्कृतीक कार्यक्रम, स्पोर्टिंग अशे वेगळे वेगळे उपक्रम आसतले. एकंदरीत हो कार्यक्रम जवळ जवळ 1 वर 50 मिनटाचो आमी प्लॅन केल्लो आसात. एक आगळो वेगळो कार्यक्रम आमी प्लॅन केल्लो आसात. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन संपूर्ण जे गोंयकार जे आसात आणि खास करून चलयो आणि यूथ आमचे तरणाटे जे यंग माइंड्स जे आसात तांच्यांनी मुजरत उपस्थिती लावची अशी एक नमळायचे मागणे ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान हांव सबंद गोंयकारां खातीर करतां. त्याच प्रमाणे ह्या टुर्नामेंटाक गोंयान हो टुर्नामेंट जो आसा तो 4 ग्रुप्सांनी डिवायड केल्लो आसात. तातूंतल्यो बी आणि डी ग्रुप जो आसा तो गोंयान खेळटल्यो. बी ग्रुपान आमचे न्यूझीलंड, जर्मनी, त्याच प्रमाणे चिले आणि नायजेरिया ह्यो 4 टिमी आसतल्यो. आणि डी ग्रुपान आमची कॅनडा, फ्रांस, जपान आणि तांझानिया ह्यो मॅचीस आसतल्यो. पयली मॅच जी आसा ती आमची न्यूझीलंड आणि चिले ह्या मॅचीन बरोबर 11 तारखेक 4:30 वरांचेर सुरू जातली आणि प्रत्येक दिसा 2 मॅची आसतल्यो आणि दुसरी मॅच ही 8 वरांचेर सुरू जातली. ह्या संदर्भान ज्यो 11 ते 30 ऑक्टोबर पर्यंत ज्यो मॅची ज्यो जातल्यो ताका लागणारे पासीस आणि खास करून गोंय सरकारान पयले फावट असो फुडाकार घेतिल्लो आसा की आमची माणकुली भुरग्यांक टार्गेट करपा खातीर प्रत्येक जे आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, त्याच प्रमाणे गोवा युनिव्हर्सिटी आसा, क्राफ्ट्समॅन ट्रेडिंग आसा, अशा सगळ्यांक आमी प्रिंसिपल आणि हेडमास्टरांच्या विनंतीनुसार त्यांचो रिक्वायरमेंट जर कितलो जर आसा जाल्यार तांकां आमी रिस्ट बँड प्रोवायड करपाचे ऑलरेडी फिफान डिसायड केल्ले आसात विथ द रेकमेंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गोवा गव्हर्मेंट. त्याच प्रमाणे ऑल क्लब्स जे आसात त्या क्लब्सां खातीरूच आमी टिकेट्स किंवा पासीस आमी अवेलेबल करून दितले. टिकेट्सचो बूथ जो आसा तो बूथ ऑलरेडी आमी PGN जो स्टेडियम जो आसा थंय ऑलरेडी लायिल्लो आसात.
ताका आनी सोयीस्कर काम करपा खातीर आमचे रवींद्र भवन मडगांव आसा थंय आमी कावंटर घालतले, कारण बरेचशे टू एंड फ्रो स्टेडियमाचेर न जावचो आनी डिस्टर्बन्स न जावचो म्हणून आमी रवींद्र भवन किंवा आमचे SCG जो कुजेरा कॉम्प्लेक्स जो आसा थंय टिकेटींग बूथ आमी लायिल्लो आसात. थंय ऑनलायन वचून तुमी टिकेट्स घेवपाक शकता अशेंय गोंयकारांक म्हणजे सगळ्यांक आव्हान जावन आसा. एकंदरीत ह्या टुर्नामेंटाची तयारी आमी रिकॉर्ड ब्रेक ऑफ टायमान आज केल्ली आसा. आनी खाशेलें आकर्शण ह्या अंदूच्या टुर्नामेंटाक म्हळ्यारूच भारतांतली एकमेव अशी हायब्रीड पीच आज पूर्ण जाल्ली आसा, तयार जाल्ली आसात. आनी ज्या स्टेडियमाचेर एक नवो आगळो वेगळो एक फील आयिल्लो आसात. आनी खास करून ही हायब्रीड पीच कशी आसची ही फुटबॉल लवरांनी येवन पळयचें अशें म्हजें आवर्जून संबंद फुटबॉलपटूक एक नमळायचें मागणें जावन आसा. प्रत्येक मॅचीक गोंयकारांनी उपस्थिती लावची आनी हो गोंया खातीर आशिल्लो मान जावन आसा. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आदरणीय युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुरागजी ठाकूर यांचे आमी खूब आभारी आसात. कारण ज्या वेळाचेर FIFA अंडर-17 वुमन्स वर्ल्ड कपाचे प्रपोजल जेन्ना भारताक आयले त्या वेळाचेर पयलें नांव जर कोणी जर घेतलें जाल्यार गोंय हें घेतलें. आनी एकंदरीत 32 मॅची पैकी 16 ज्यो मॅचीस जातल्यो त्यो गोंयान जातल्यो. आनी म्हणूनच केंद्रीय FIFA लोकल ऑफिशियल्स किंवा FIFA डेलिगेट्स जे आसात किंवा आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अनुरागजी ठाकूर यांच्यानी गोंयाचेर पूर्ण विश्वास दवरलेलो आसात. आणि हो टुर्नामेंट यशस्वी जावपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन, खास करून मिडिया, प्रिंट मिडियाचे पार्टिसिपेशन हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हो कार्यक्रम, हो टुर्नामेंट तुमचो आमचो सगळ्यांचो असो धरून मुखार विविध गोष्टी. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हेजे पयलू सुद्दां गोवा सरकारान डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स अँड द स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा यांच्यानी वेगळे नॅशनल आपले लुसोफोनिया गेम्स सारकेलो टुर्नामेंट होस्ट केल्लो आशिल्लो. आणि अशाच अनुषंगान गोवा जितलें इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण केल्लें आसात ते इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचें आज इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात. अशे बरेचशे इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे खेळगडे आयिल्ले आसात, जे डेलिगेट्स जे आसात तांच्यांनी ऑलरेडी म्हणिल्ले आसात. ह्याच्या बरोबर PGN स्टेडियमाच्या बरोबर बाकीचे आमच्यो 4 वेन्यूज जे आसात, ग्राउंड, प्रॅक्टीस ग्राउंड जे आसात तेवूय परिपक्व येवन बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो टिमी ज्यो आयिल्ल्यो आसात ह्या ग्राउंडाचेर आज प्रॅक्टीस करतात. आणि बाकीचे सगळ्यो काही गोष्टी करपा खातीर हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन परत एकदां नमळायचें मागणें करतां की आज तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य पब्लिसिटीच्या मळाचेर म्हणू नाकात. आणि जो 10 तारखेचो आमचो किक ऑफ जी सेरेमनी जी आसा ती यशस्वी करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या हांव सहकार्याची आणि गोंयकारांची हांव अपेक्षा बाळगितां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमचो प्रयत्न चालू आहे. ॲक्च्युली खरं म्हणजे आपण इंडियाचे कॅप्टन सुनील छेत्रीला इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे, पण थोड्याशा मॅचेस त्याच्या पूर्ण शेड्यूल थोडासा टाईट आहे. पण तरी असताना आपण त्यांना रिक्वेस्ट केलेली आहे. खरं म्हणजे ते सरप्राईज होऊ शकतं. एखाद्या वेळा आज संध्याकाळपर्यंत आपल्याला कन्फर्मेशन मिळणार. Yeah, all the FIFA delegates who has involved in this organization, definitely they are already come. Most of the people have already come and they are supposed to come by 9th or 10th of this month. Actually, you have to come and witness what is our ceremony. I cannot disclose it now because it is very surprise to you all people. This is a unique program we have organized at the Shama Prasad Mukherjee Stadium. Actually, we are supposed to host this kick-off ceremony at the open ground, but because of the rainfall in the state of Goa, and you might be witnessed the rainfall 2 days back also. Yesterday also you have witnessed the rainfall. That's why we have hosted this event in the Shama Prasad Mukherjee Stadium. We know that the space will be short to accommodate all the sports lover. But by the grace of God and your blessing, it will be definitely taken care. We are ready to welcome you also, all the children and all the football lovers and all the VIPs at the Shama Prasad Mukherjee Stadium. Yeah, we have already made the arrangement. Who said you that we have not made any arrangement? When? No. We have already made the arrangement for the disabled people.
आता ताजेर हांव तुका कांयच हांव हें करपाक शकना कारण इट इज अ सिलेक्शन कमिटीचं डिसिजन जावन आसा. Michelle, girl Michelle, she's a great player. Yeah. Michelle, She's not but under no, 17. but not under 17, but Team India. Yeah. The India team is not playing here. So how will he connect to people? How we will connect to them? Which see, India team is already playing in the India itself. It is not playing in the out of India country because all the matches under 17 women's football is hosted by the India. So first match at Bhubaneswar at 8 p.m. India versus America, Yes. USA is played in the whether it is. My particular focus is about Goa. Like how it No. will But see, we are sports is looked up to the nation first. Definitely, we will try in the next time. Yeah, as far as my knowledge is concerned, we have spent till 12 crores, approx. But another two tenders we have already cancelled because it was not needed. We have in a minimum crunch, we have decided to host this under 17 FIFA World Cup. Included national games moving. Yeah, and this is not only pertaining to the FIFA World Cup. It is also eyeing that we are going to host the 37th National Games. And you has already read from the newspaper that yesterday we have received a formal approval from the IOA, and we have been invited to receive the flag for the 37th National Games flag at Surat on 12th of October. ॲक्च्युली आमचे JFDCचे सेंटर्स चालू असतात. सेकंड थिंग आमचे अबाव 14 इयर्स जे भुरगीं जे खेळटात JFDCची सेंटराक आमी 6 इयर्स टू 14 इयर्स सुद्दां भुरग्यांक आमी ट्रेन करतात आनी ताज्या वयल्या भुरग्यांक आमी RCC जे रेग्युलर कोचिंग सेंटर्स जे आसात आणि जितले आमकां एप्लिकेशन्स येता तितले आमी जे आनी काल सुद्दां हांव सालसेटान आमी दौरो केल्लो आशिल्लो बरेचशे जाणांनी आमकां रिक्वेस्ट घातिल्ले आसात तातूंत भितर सुद्दां आमी सेंटर्स वाडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसात. ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अकॅडमी in a short span of time, I think by another 15 days of time. Also under Khelo India, we are also going to start the South Goa center for that. Michelle is appointed as captain. the residential will be here, sir? Residential. FIFA had something called as so stadium filling program. So 8 दीस आसात पहिले 3 दिसान एग्जाम मातशे अफेक्ट जाता. सो वी आर ट्रायंग टू 3,000 पर मॅच किड्स, सो 6,000 पर डे. दोन्ही मॅचींग जर धरले जाल्यार 6,000. सो तांच्या खातीर स्पेशल रिस्ट बँड सरान सांगले ते प्रमाणे रिस्ट बँड्स आसात. अपार्ट फ्रॉम दॅट टिकेट्स विल बी ऑल्सो देर इफ यू आर थ्रू. सो 3,000 तरी भुरगीं दोन्ही मॅचीक हाडपाचो प्रयत्न गव्हर्मेंटाचो आसा. Issue is only that the exams are going to be started from 11th of March on the same day. So we will try to adjust the timetable. Entire branding and all that we have already floated the tender, no? How much? What is 3.0. 3.04 entire FIFA 3.04 including the branding, advertisement, the program, entire Including launch event. including launch event and all that. There's a hybrid speech in India. Yeah. So if any more, Not yet decided anymore, but in India, definitely, actually, the hybrid pitch is also the work has been done by the FIFA. It is not cost of the pitch is not borne by the state government. It's a gift. It is a gift from the FIFA to the Goa 8 government. they have done in Qatar. Yeah, 6 they have. In Qatar. Okay. Yeah. but Goa government is planning some. Definitely. Now Qatar is hosting the senior men's World Cup. So they have gone for almost 6 pitches. So you have pitches पहिली my ISL continuously. जो मॅचेस ISLच नाही जितले स्पोर्ट जातले पळय न्ही तितले सगळे ते Life is 10 वापरतले years. आणि लायफ इज एक्चुअली 15 इयर्स. बट एज फार एज गोंयचो रेनफॉल बीन धरून आमी एक 10 वर्सांचो आमी एक तसो धरलो अंदाज धरिल्लो आसा.